प्रितीच्या भावां भयणीनो, गेल्ल्या वर्सांनी तशेंच अंदूच्या वर्साक आमच्या आर्सबेस पात्रियार्क साहेबान मोस्ट रेव्हरंड फिलीप नेरी फेर्रांव हाणें आपली गवळीक चीट उजवाडाक हाडल्या. वर्साच्या वर्साक एक गवळीक चिटींतल्यान तो आमकां आपलो संदेश पाठयता. अंदूच्या वर्साक 2020-2021 ह्या वर्सांत आमच्या बिस्पान हो विशय विंचून काडला. तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनेसीस. दोन दुतांच्या इतिहासांतलो पयलो आवेसवोर वडी 8. आज म्हाका जो विशय दिला तो जावन आसा प्रोक्लेम क्रायस्ट थ्रू आवर रेडियंट विटनेस. पोरजोडीत गोवायेंतल्यान क्रिस्ताक पोरगोट कोर. दर एका गोराब्याक बावतिस्मांतान हें आपोणें देवान दिल्लें आसा. आमकां जिविताचे नवसरणेक बावतिस्माचो साक्रामेंत आपयता आनी ही नवसरणी कोत्ता आसतना देवाचो अणभव घेवन आनी ताज्या मोगान गिरेस्त जावंक आमकां पवित्र सभा उस्कायता. देवाचो अणभव घेतल्या उपरांत आनी ताज्या मोगान गिरेस्त जाल्या उपरांत आमी ताका पोरगोटूंक जाय. ही पोरगोटणी पोरजोडीत गोवाय समाजाक जावंक जाय. हें नियाळटना म्हजें मन गेलें जेजूच्या रुपांतराचेर. जुंय जेजून शिसा मुखार आपलें रुपांतर केलें आनी हो सर्गींचो पोरजोड पळोवन शीस संतोसलें आनी शिसांनी म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावया. एक तोंबू तुका, एक तोंबू मोजेसाक आनी एक तोंबू एलिजाक आमी बांदतांव. शीस विसरले जेजून सांगलोलें पळय तें. असलो अणभव घेवंक आमी पयलें जिवितान भितर सरूंक जाय. कोश्टांक वेंग मारूंक जाय. कोश्टांतल्यान आमची नवसरणी हाडूंक जाय आनी ही नवसरणी हाडल्या उपरांत पोरगोटणींतल्यान जेजूक पोरगोटूंक जाय. तेदनाच की असलो अणभव स्वर्गाराशांत आमकां रावतलो म्हूण हो समारंभ आमकां सांगता. बाबा भयणो, फाटलीं 40 वर्सां आमचो गोंयचो धर्म प्रांतीक फामिलेचो केंद्र हेच दिशेन वावर करीत आयला. हो वावर किरीत भाशेन 6 खात्यां वरवीं जाता. ही 6 खातीं म्हणल्यार पयले सुवातेर फॅमिली लायफ एड्युकेशन. फॅमिली लायफ एड्युकेशन म्हणजे इस्कॉलांनी, हायर सेकंड्रींत आनी केरीत भाशेन आमच्या कॉलेजींनी आमी वचून भुरग्यांक कुटुंबीक मुल्यांचेर आनी म्हत्वांचेर उजवाड घालता आनी ह्या वरवीं तांचें कुटुंबीक जिवीत कशें जावचें तें आमी स्पश्ट करता. दुसरे सुवातेर आमचें खातें जावन आसा मॅरेज फॉर्मेशन. मॅरेज फॉर्मेशन आमी म्हणटा पळय तेन्ना बाबा भयणो, जीं कोण लग्न जावंक फुडें सरतात तांची आकारणी करप आनी मागीर लग्न जाल्या उपरांत तांकां तांचें लग्नीक जिवीत जियेवपाक आदार आनी सांगात करप. तिसरें खातें जावन आसा कावन्सिलींग डिपार्टमेंट. ह्या खात्यांत कावन्सिलींग डिपार्टमेंटांत आमी जीं कोण आपणाक आदार मागतात, आपलें क्रिस्ती जिवीत, कुटुंबीक जिवीत, समाजीक जिवीत जिवंक तसल्यांक आमी आदार करता. हो आज आधुनीक काळार ह्या खात्याचें वावर वाडत गेला देखून 2 वर्सां फाटीं आमच्या पात्रियार्क साहेबान 4 जाग्यांचेर हें सोंपेपण लोकांक मेळचे खातीर हें खातें उगडल्यांत. पयले सुवातेर वास्कोचे इगोर्जेंत, दुसरे सुवातेर म्हापशेंचे इगोर्जेंत, तिसरे सुवातेर आमच्या पणजेच्या
दोन प्रांतीक कुटुंबीक केंद्राच्या ऑफिसांत आणि चवथे सुवातेर आमच्या मोडगोंच्या कुटुंबीक केंद्राच्या ऑफिसांत. चवथें खातें जावन आसा भावां भयणो प्रो लायफ डिपार्टमेंट. हो डिपार्टमेंट जिवीत राखूंक, जिवीत सांबाळूंक आनी जिविताची काळजी घेवंक लोकांक आदार करता. पांचवें खातें जावन आसा सोशल इश्यूज डिपार्टमेंट. हो सोशल इश्यूज डिपार्टमेंट आमी म्हणटा पळय तातूंत जावं सुइसायड, युथेनेजिया, अल्कोहोलिजम, ड्रग अब्यूज, एड्स आनी असल्या विशयांचेर आमी केरीत भाशेन उजवाड घालता. हे वरवीं आमच्या कुटुंबांक आदार दिवंक आनी सांगात करूंक असले विशय तांच्या जिवितांत येतात पळय तेन्ना तांणी ते देवाच्या आदारान आनी देवाच्या सांगातान ते सोंपोवंक. सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. A16 पेज नंबर 8. A16 पेज नंबर 8. Paular Paul Maru Waktu Suluya Levados Sungiu Jerusalemnya. Paular Paul Maru Waktu Suluya Levados Sungiu Jerusalemnya. Jerusalemnya Levados Sungiu Takkan Suamiku Jerusalemnya leva ostice, kakataniku miru wasbaci. Laular Paul Maru, Waktu Suluya, leva ostice, Jerusalemnya. Laular Paul Maru, Waktu Suluya, leva ostice, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाची भेटेक. आयची मिसाची भेट सगळ्या घरचेवंत ओतम्या पासत भेटयता आंजेला डायस. तशेंच आयज सांतानाचें चवथें नोवेन आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात न्यूटन लोबो आनी एलन बुर्गाला. तांचे पासून मागुया देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावन ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगार बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा आमकां देवाची व्हड खुणा ह्या संवसारांत. देवान आमकां जेजू ह्या संवसारांत दिलो. भाग्योंत जेम्स आपले चिटीन बरोवन 3 वेसवरान 17वे वडीन अशें म्हणटा, Those who are double-minded cannot receive the wisdom of God, but those who are humble can receive the wisdom of God and know the will of God. आमी तर खालतिकायेन ही देवाची जाणवाय, ही देवाची येवजण आनी ह्या देवाच्या पुताक तर आमी मानून घेतले जाल्यार सगळे खालतिकायेन आमी गिन्यान उदीक करून आमचें जिवीत ताका समर्पून आज किरीत भाशेन आमकां कृपा मागतना ओ देवान दिल्लो व्हड खुणा आमच्या जिवितान आमी पयले सुवातेर मानून घेतना जेजू आमचे सोडवणे पासत, तोच आमकां पातकांतली मेकळी करता. तोच देवान धाडलेलो ताचो एकलोच पूत आमची सोडवण करूंक तयार आसा म्हूण आमी समजून घेवंक दिसपोटी आमचें जिवीत ताका समर्पण करूंक आमकां हे मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी स्वार्थी मनीस आमच्या जिवितान आमकां जाय तें आमी केलां. आमच्या जिवितान आमकांच आमी जायते फावटी घोडेक व्हडपण दाखोवन आमी चड जाणवायची मनशां म्हूण समजून घेतलां. जायते फावटी देवाची आज्ञा मानूंक आमी विसरल्या. देवान दिल्ली जाणवाय, देवान दिल्ल्या आपल्या एकल्याच पुताचें शिकोवप आमी मानून घेवंक विसरून आमचें जिवीत आमी घोडे नरकांत उडोवंक वावुरल्या. ह्या वेळार आमचे चुकीचे बोगसोणे मागुया. देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पाकी सर पुर्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत लागीं सदांच्यान गोंय मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे सुपरा देवा लागीं विनंती करात म्हाका. सर पुदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. कोण वाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचे दोयार दिश्ट घाल. तुज्या कुरपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक उदीक बोर. भावार्थान, बोरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां तीर आनी जागृत दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो खोटलो पर्वतांच्या कानार पडटा तसो मांड आनी दोंगर तुजो ताळो आयकूं. पर्वतांनो, सर्वेस्पराची फिर्याद आयकात. प्रितुमेच्या बुन्यादीनो कान दियात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वाद विवाद करता. म्हजे पोरचे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देसांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोइजेसाक, एरोनाक आनी मिरियामाक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलों आनी सर्गीच्या देवा मुखार कसो सरपडटलों?
ताचे मुखार होम घेवन वेतलो वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक हजाराचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे वाड केले म्हूण तो प्रसन्न जायत. म्हज्या चुकींक लागून म्हज्या म्हालगोड्यांक ओपून दिवं, म्हज्या पातकां खातीर म्हजे कुडीचें फळ भेटूं. मनशा कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोव दयामया दाखय आनी देवा कडेन खालतीकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पूर तुजे लागीं मागता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. परतून म्हणया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता, देखून मळप ताचे नितीवंतपण परगडटा. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे हो बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो याज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजी कर्तुबां हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. तुजेर फिर्याद मांडटा, तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासणेचो योद्ध भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार Soy espora, soy espora, soy. Soy espora, soy espora, soy. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. Soy espora, soy espora, soy. Soy espora, soy espora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. दोन शास्त्र्यां आनी फारिसेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हळें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी सोंसोती तिका एक खुणा सोदताकूय. पूण जोनस प्रवाद्याचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनस 3 दीस आनी 3 राती तीव माशेच्या पोटांत आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनसाचे प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनेवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे सोस्ती बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनसा परोस व्हड तो हांगा आसा एकलो. दोखिणीची राजा प्रितुमेचे शिमेरतान सालमाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे सोस्ती बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सालोमा परोस व्हड तो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमकां जोनस प्रवाद्याची खबर जेसू करता ती ह्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. जोनस 3 आवेसवर 5 वूड जेसू उगडास करता किरीत भाशेन फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्रांक की जोनस आपले पोरजेक शिडकायता आनी निनिवेचो लोक किरीत भाशेन आपल्या पातकांक, आपल्या वायट कोरन्याक, आपली वायट वाटो सोडून दिता आनी परतून देवाशी येता. जोनस प्रवादी आपल्या जिवितांत जे कितें 3 दीस आनी 3 राती एके मासरेच्या पोटान आसलो आनी 3ऱ्या दिसा बाबा भयणींनी तो भायर सरलो, जेसू एके भाशेन आपूण ते भाशेन जातलो म्हणून त्या लोकांक उगडास करता. पूण जुदेव आनी फारिसेव जेजूचे हे शिकोवप मानून घेनात. कित्याक तांकां खुणां जाय, तांकां विस्मितां जाय, तांकां चमत्कार जाय, तांकां एक गुरूजी जाव जो ह्या संवसारान हे संवसारी राजपण चलयता तसलो तांकां एक फुडारी जाव. आनी हाका लागून ते ताचे लागीं खुणां मागतात. तूं खरेंच देवाचो पूत जाल्यार खुणां करून दाखय, विस्मितां करून दाखय. डू सम मिरेकल्स फॉर अस, डू सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड दीस नेचर. बाबा भयणीनो, आनी जेसू जोनस प्रवाद्या शिवाय दुसरे आनी कुणा हे पोरजेक मेळची ना म्हूण तांची किरीत भाशेन आपल्या मनांत तांचे चुचूरपण करता. कित्याक तांकां किरीत भाशेन दे हॅव वॉट इज कॉल्ड स्पिरिच्युअल एडल्ट्री. एके भाशेन उत्मीक वाटेन परजोडपण तांचें पळोवन जेजू तांचे चुचुत्ता. तांकां फकत खुणां जाय, ही खुणां दी, ती खुणां दी. आनी जेजू तांकां 2 खुणां सांगता. सालेमांची जाणवाय आयकूंक उदेंतितान किरीत भाशेन राणी आयली आनी दोखिणीची राणी येवन ह्या सालमाची जाणवाय ती आयकूंक इतले पयसतान आयली. ते भाशेन हांव तुमचे मदें आसा तरी पूण तुमी मानून घेनात. हांव जावन आसा त्याच देवान धाडलेलो तो पूत, ताचो एकलोच पूत. तुमची सोडवण करूंक हांव ह्या संवसारांत आयला. कित्याक आयला काय? कित्याक जेसू आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत सोडूंक आयलेलो. पातकां मेकळी आमी जिवंक, आमची सोडवण करूंक, परतून आमकां देवाचीं भुरगीं करूंक. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिसेव ही जाणवाय देवाची मानून घेनात. हाका लागून सुरवातेक हांव म्हणटालो, भाग्यो जेम्स आपल्या चिठीन बरोवन म्हणटा, जो कोण 2 वाटेन आपलें मन घुस्पायता तो देवाची जाणवाय केन्नाच मानूंक शकना. पूण जो मनीस आपल्याकूच खालती करता तो देवाची जाणवाय आपूण आपल्या जिवितांत मानून घेता. आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो, ह्या आधुनीक काळार आमी तो नदर मारल्यार आमी एक वस्त पळयता. आमी म्हणटा ही महामारी आमच्या जिवितांत आयल्या. घडीक हांव एक फॉर्मण मारिना, पूण म्हणटा कित्याक काय देवान आमच्या जिवितांत ही महामारी धाडली? कित्याक घडीक आमी शेळे मोडायन जियेताल्यो, आमी घडीक अदीक बुदवंत म्हूण समजतल्या, आमी घडीक सगल्या अनबाबार्थान ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सारतल्या. देवान घडीक ही महामारी धाडून आमचें जिवीत नवसरूंक, आमचें जिवीत बदलूंक, आमकां पुनून ह्या जिवितांत विचार करूंक आमकां घडी महामारी धाडून दिल्या. घडीक देवान आमचें जिवीत जे शेडेमोळायन आसलें, वी वे इनडिफरंट टुवर्ड्स आवर स्पिरिच्युअल लायफ. घडीक आमी जेजून जी शिकवण आमकां दिल्ली ती पाळूंक विसरलीं. घडीक आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जायते फावटी आमी फाटीं रावले आसत गाय. ह्या दिसांनी आमी देवाचेर अदीक बाबाड दवरता. ह्या दिसांनी आमी अदीक आनी अदीक बायबल वाचूंक प्रयत्न करता. ह्या दिसांनी आमचे अदीक आनी अदीक खासगी मागणें करूंक आमी जायते फावटी तोकूस घेता. आमच्या परिवारांत आमी जायते फावटी बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक आमची समुदाय, आमचे घोराबे आमी अदीक आनी अदीक मागण्याचे घोराबे करूंक वावुरता. आमचेर ही मारेकार दुयेंस आयल्या ती सायबा पेस्त पिडा पयस कर म्हूण आमी देवा लागीं विनोती करूंक घडी देवाशी आयल्या. सगळे खालतीकायेन तोच पवित्र आत्मो आमकां ही बूद दिता. तोच पवित्र आत्मो आमकां सुचयता. तोच पवित्र आत्मो आमकां बाबा भयणीनो चलयता. खालती आमी जावया. ह्या देवाच्या पुताक आमी मानून घेवया. ताणें दिल्ली सोडवण आमचे
बरेपणा खातीर ताणें आमकां दिली म्हूण आमी ओळखून घेवया. आनी हे जिवितान आमी जियेता आसतना किरीत भाशेन देवाची जाणवाय आमी मानून घेतना ताची आज्ञा आमच्या जिवितांत पाळूंक, ताची शिकवण आमी ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितांत करूंक आमी वावरूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. भेटोने वेळार गीत घेवया C4 पेज नंबर 29 C4. आमची बातकां धुवून काडून निर्मळ काळजा तुका भोगून देवानी मनशा मोठे संदान करून शांती करून आसा जेसू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेसू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. व्हडली लुका आसली मोठा आवराचो गाम तूं पेटयता. संवसार घडलो तुमान व्हरून तुजे मुखार बापा पावूं. आसा जेसू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेसू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोचेक तुवें फरमायलोले. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायेक पावयल्यो त्योच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन वोंपताव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जोड एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांचेर सोडवणेक फायद्याची जावं दी. हे आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर काडी आनी सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोवण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वता भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार भरलाचो ज्या वैभवान उंचरगी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंचरगी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. सुमिया जेजू आमी होडो खाता आनी एक वाजिल्ले पियेता तितले फावटी तूं गोवाने सोद आमी तुजें मरण मुरगुटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडे रगो सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवन परमसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनां. आमेन. जेजू जावन आसा बापाची ओड खुणां आमकां ह्याच आमच्या सुरवंडारान एकामेकाक बुकसूंक आनी सुरगींचे राज आमचे मदें विस्तारूंक आमकां शिकून दिल्या. कोतकोत्यान जेजून शिकयलेले मागणे सगली बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेक तावतर आमकां तुशी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा आमची कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससनां. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसारचे पाप काटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसारचे पाप काटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसारचे पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी वस्तो आमकां देवान दिल्लो सुरवंडार आमच्या पातकां खातीर आपुणूच मरून आमकां स्वर्ग ताणें फावो केलो. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सोत मानता.
सगळ्या वस्तूंकून हांव सगळ्या वस्तूंकून हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता आशेता हे घडये हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खो तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. कुन्हा वेळार गीत घेवया D20 पेज नंबर 58. जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजा संतोषान बगता कितलो पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दादोस गायेर बेचागत जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मोरू संगीत खंयसरूच ना गावचे गोडवे उतर तोंडांतले ना कोडचे दुळूची तूं मोना नांव उजोचें. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भोरलें तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयज आमची मागणी उबारता आसतना किरीत भाशेन आमच्या मनान हाडुया. आमी सगळीं जाणां आमच्या गोंयान लॉकडावन जाल्लो तो आयज काडटात, पूण मोर्मुगांव आमच्या ह्या तालुक्याक आजून पासून लॉकडावन आसा. आनीक 3 दीस उरलेल्या गोंयची तांकां भिवपाची गरज ना, आमी भिवपाची गरज आसा, कित्याक आमचो आख्खो झोन रेड जाल्लो आसा. आनीक हे आनीक 4 दीस वा आनीक 3 दीस जे आमकां लॉकडावन दिल्लो आसा तातूंत आमची इम्युनिटी सारकी ना, ती सारकी वाडोवपाक जाय. देखून घरान भितर रावात बरे भाशेन आनीक इम्युनिटी वाडयता तसल्यो वस्तू खावपाच्यो पिवपाच्यो. म्हणटच ही आमी काळजी घेवया आनी आमची इम्युनिटी इतली स्ट्रॉंग करुया की आमकां वायरस आनीक आमचे कडलो भिवन पयस वेतलो. हें करपाक आमकां आदार मागुया. तशेंच आमच्या सरकाराक बरे ते निर्णय घेवपाक फावो तितली जाणवाय दी म्हूण किरीत भाशेन मागुया. सर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, सर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळाय आयकून घे. या उचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता.
मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आणि भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकारी पोरजेच्या बरेपणा खातीर पोरजेच्या बरेपणा खातीर पावती पावलां मारूं पावती पावलां मारूं तुझे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया आमच्या वरवीं समेय वरवीं आमेन आमेन. आयज 7:15 वाजता सांजे पवित्र संस्काराक बसवण जातली लायव्ह स्ट्रीम जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88. जेसूक आमचे मोगे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चल्या आमी परतून घाला ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेसूक आमचे मोगे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं चल्या आमी परतून घाला ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजू चल्लो मोगार रस्तो आमी दवरया तेल्या चाकरी जेजू केली तेल्या चाकरी आमी दवरया तेल्या चाकरी आमी केली तेल्या चाकरी आमी दवरया. दर्याची रेंव पोखरतना दर्या पोना करपाचे भिरे पिड्ड्यार जावंक शकता. तशेंच वाऱ्यांतले धुंवर आनी कोळशाचो पिठो उदकांत भितर रिगतलो आनी नुस्तें कासव आनी हेर उदकांतली जीवसृश्टी ताच्या सांगाताक काबार जातली. आमचे नुस्तें गरोवपाचे उद्देग बंद पडटले. आमचे रापणकार लोक जे बायणां खारीवाडा बेतूल आनी हेर जाग्यांचेर काम करतात तांचें काम बंद पडटलें. कित्याक काय म्हळ्यार त्या जाग्यार 400 लाख कोळसो घालपाचे गुदांव बांदचे पडटले. मागीर आमच्या नुस्तेकार भावांचें कितें? तांणी आपलें पोट भरपाचें कशें आनी आमी नुस्तें खातले खंयचे? तांणी आपलो गांव सोडून खंय वचपाचें? कोळसो वारें नश्ट करतलो सुमार 5 ते 10 किलोमिटर जागो जातूंत MPT, सोटये, वास्को, मोर्मुगांव, दाबोली, चिकाली, साकवाळ, कासावलीच्यान जुवारी आनी मांडवी दर्यादेगी कडले सगळे गांव तशेंच आक्षीच्यान पणजे दोनापावल हांगचे शेकड्यांनी लोक पुलमावाचे दुयेंस जावन रोखडेच मरतले. आमकां नाका कोळसो, आमकां नाका कोळसो. गोंयच्यो न्हंयो गोंयकारांच्या मोगाच्यो. तातूंत नुस्तें भरिल्लें आसा आनी नुस्तें म्हळ्यार गोंयकारांचें पोट. गोंयच्यो 6 न्हंयो जुवारी आनी मांडवी धरून पोखरपाचे यत्न चालू आसा. कित्याक काय म्हळ्यार व्हडल्या बोटीक समुद्रांतल्यान न्हंयाच्या तोंडाक येवपाक सोंपें जातलें म्हण. अशें केल्ल्यान आमचे हजारांनी नुस्तेकार भाव भुकेन उरतले. तशेंच तांची फामील पादिशेर जावन वाऱ्यार पडटली. आमकां नाका कोळसो, आमकां नाका कोळसो. उदक आमचें जिवीत. ताचो जीव आमी काडूंक शकतात? ताचे विशीं आमी विचार करचोच न्हय? धडेर रावतले गरीब लोकांच्या जिविता विशीं आमी विचार करचोच न्हय? कोळशा असल्या धंद्या खातीर लोकांक पिडापीड सोंसची पडटली आनी आमच्या फुडल्या पिळगेक सगळें भोगचेच पडटलें. हो कोळसो रेल्वेन कर्नाटकान वचपाचो. रेल्वे रुळाच्या आजूबाजूक जितलेय गांव आसात तितल्याकूय कोळशाचो धूळ खावचो पडटलो आनी तांची भलायकी विबाडटली.
आमचे माणकुले गांव रेल्वे आनी हायवे वाडयतकर काबार जातले. लोकांक रस्ते आनी रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करपाक मेळपाकूच ना. शेतकामतीक गोरवां चरोवपाक खूब त्रास जातले. उदक सृश्टी सामकीच इबाडटली. साद्या मनशाचो जीव नाका पुरो जातलो. मागीर फायदो जातलो कोणाक? फकत कोळशाचो धंदो करता तांकांच. नीज गोंयकारांक कसलोच फायदो जावचो ना ह्या कोळशाच्या धंद्याचो. गोवा बेळगांवांत रस्तो 4 लेनीचो जातलो. तशेंच गोंय ते लोंडा रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जातले. हातूंत आमचे वेस्टर्न घाट्स इबाडटले. थंयची सृश्टी पिड्ड्यार जातली. ह्या कोळशा धंद्याचो गोंयकारांक कसलोच फायदो जावचो ना. हो कोळसो फकत प्रायवेट स्टील प्लांटाक तशेंच पावर प्लांटाक वतलो. सरकार आमचो पयसो अडानी, जिंदाल आनी वेदांता खातीर वापरतलो. गोंय इतले विबाडपाची गरज आसा वय? कर्नाटकान धके आसात, पूण थंयचे लोकांक जागृताय आसा. आमच्या सरकाराक दिसता की गोंयकार सामकेच मेंगे. हे खरें न्ही हे आमी दाखोवपाक जाय. आमचे गोंयकारपण आमीच जागोवपाक जाय. आमकां नाका कोळसो, आमकां नाका कोळसो.